रेल्वे रुळाच्या दुपेटीकरणाच्या विशयावेल्यान वेळासावची ग्रामसभा बरीच तापली। रेल्वे रुळाचे दुपेटीकरण हो केंद्र आणि राज्य सरकाराचो मुद्दो आशिल्ल्यान हो विषय सुटावो करपाक पंचायती कडेन अधिकार ना। देखून ह्या प्रश्न सुटावो करतले जाल्यार सगळे राजकीय पक्ष तशेंच थळाव्यांनी फुडाकार घेवचो पडटलो अशें काँग्रेसीचो फुडारी ऑरविल डोरादो हांणी म्हणलें। एक मेजर इश्यू आसलो तो म्हणतो आमचो ऑन द इस्टर्न सायड ऑन द वेस्टर्न सायड लोकां आतां रेल्वे बंद करताय, गेट बंद करताय आनी 15-20 मिनटां केन्ना अर्दर देखून लोक थिंगा दोनी वाटेन लागून वता। कित्याक ती हिंगा बिर्ला पावत थिंग तेच्या पयलें ती रेल्वे हिंगा बंद करून दवरता आनी आतां हें विथ द इन्क्रीज ट्रॅफिक इन द रेल ऑन द रेल रोड हें लोकां हें कंटिन्युअस म्हळ्यार इफ यू एक्युमुलेटीव जाल्यार आमी बेश्टें रफ कॅल्क्युलेशन केलां उणें 6 ते 7 वरां ही गेट इन 24 वरांत ही गेट बंद उरतली। हे आतां 6 ते 7 वरां ही गेट बंद उरप म्हणल्यार ते लोकां परिस्थिती कितें जाल्या कितें जातली। खंय कोणाक वेस्टर्न सायडाक तेकाय न्हू इस्टर्न सायडाकूय हाय म्हूण कित्याक वेस्टर्न सायडाक इस्कॉल आहा एक थिंगा आमचो दर्या आमची बरी वेलसांव वर्ल्ड फेमस बीच आहा तो लोक येशी आर पार कितें कोयता लोकांची जायती आनी थिंगा सोबत थिंगा भरपूर लोक रावता। इट्स अ वेरी डेन्सली पॉप्युलेटेड एरिया। आतां डिवेलपमेंट कोण डिवेलपमेंट म्हणटाय तें डिवेलपमेंट न्हू रेल्वे म्हणटा तें डिवेलपमेंट न्हू जायते आमचे गांवाचे गांव आहाय ते म्हणटाय डिवेलपमेंट म्हूण हे आमची पिसफूल एरिया आहली ती आज एश कोन्न गेलां आनी एक ट्रॅक हाडटा ही सद्या एक ट्रॅक आसून आमकां कितले त्रास जाता दुसरो ट्रॅक येतरी मागीर कितलें जातलें तें कोणें चिंतलां कोण म्हणटाय फ्लायओवर घालया म्हूण फ्लायओवर घालप म्हणल्यार कितें टॅक्निकली इज द पंचायत सावंड टू कंडक्ट द टॅक्निकल दीस फिजिबिलिटी ऑफ दीस प्रोजेक्ट बेश्टें ग्राम सभा येयली आनी फ्लायओवर घाल म्हणलें पंचायत इज नॉट अ टॅक्निकल बॉडी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हॅव टू अंडरस्टँड आमचे हिंग लोक आहा सुसेगाद थोडोसो 10-15 लोक फॅमिली एफेक्टेड आहा ते बोवाळ कोता म्हळ्यार हेरां दुसऱ्या लागना हें सगळ्यांक एकठांय येवपा न्हू टू फायंड अ सोल्युशन। हांव कितें म्हणटा सगळ्यांक एकठांय या वील कम ऑन अ कॉमन प्लॅटफॉर्म। इट इज नॉट अबाउट गोयंचो एकवट ऑर XYZ ऑर्गनायझेशन विच इज लिडींग द मुवमेंट। नो, this movement was done specifically and for the people of Goa, not only for Velsav. We are all over the place. So what I'm saying, what I'm appealing to all the political parties, even come on board. Let us have a discussion. Let us put a proper this on the table. Let us speak to the railways. Right points ahlole regarding development, and we have tengi suggestions gailai ani we'll work towards it. Tengi suggestions kiti hai whatever we can do on our side we will do. Double tracking regarding the road alagon ma se ahlole there is a ek rasta ha propose kelo long back so I loka thing residents sangila to NOC ade bakarali आणि आम ती मागीर हें करया म्हूण ना जाल्यार बाकार ही NOC दी नाय सो हांवें सांगितलां नाल्यार अक्वायर करपाक घालया पयलें एंड मेक अ रोड दॅट सायड तेंकां आनी हुंयच्यान जाय जाल्यार हांव नको तें सजेशन म्हाका दिवपा जाय ते सायडीन हुंयच्यान करूं जाता जायना तें सो कांय तेशें करून म्हाका येयलो ना अशें ऑल सजेशन बट द वे ते कोण थिंक कोताय न्हू ते सायडीन करपा जाय बी म्हणून इट इज अ वॉटरवे आनी वॉटरवेंतल्यान उदक मान्सून तेच तरी उदक गेलें उदक बंद केलें जाल्यार इट वील फ्लड वॉटर कम्स फ्रॉम द मेन रोड टू दॅट गटरवे सो थिंग ते ब्लॉक केलें जाल्यार वील हॅव अ प्रॉब्लम सो इवन इफ वी डोंट हॅव अ हें कितें म्हणटाय तें करूं जात जाल्यार वी शूड विजीट देर मेक डू अ सायट इन्स्पेक्शन एंड डिसायड जात जाल्यार करपा जाता जायना जाल्यार जायना वी हॅव टू फायंड आउट वेदर इट कॅन बी डन।